नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। म्हादय वांटोवपा खातीर राबयतले सह्यांची मोहीम, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे। कर्नाटकात म्हादयची परिस्थिती पळोवपाक गेल्ले आपाचो आमदार वेंझी आनी कार्यकर्त्यांच्या मुखार कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांची दादागिरी। आपाच्या आमदाराकडेन केली आय कार्डाची मागणी। मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासना उपरांत लेगीत पेडणेच्या टॅक्सीकारांचे आंदोलन सुरूच आसा। ई स्टिकर सक्तीचे करपा खातीर कायद्यान दुरुस्ती करपाचो घेतलो निर्णय, म्हणटा येरादारी मंत्री माविन गुदिनो। हॉटेलांनी चेक इन करपाची परवानग्याची म्हायती नोंदणी ना करप्या आड करतले खर कारवाय। 10,000 दितले दंड, सरकाराची हॉटेलकारांक शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। म्हादयाच्या विशया वयल्यान गोंयभर खवदळ पडला, पूण गोंय सरकार मात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचेर निबून आसा। मोदी हे तो मुमकीन हे म्हणपी गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हादयाच्या विशयाचेर नमते घेतला काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना। कित्याक तर गोंयचो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेच्या कोतान भाजपाची सत्ता आशिल्ल्याचो पंचायती आनी पालिकांक म्हादयाच्या समर्थनांत थाराव घेवपाक सांगल्यात आनी हे थाराव घेवन ते केंद्र सरकाराक धाडून दितले। केंद्रांत आनी गोंयांत लेगीत भाजपाची सत्ता आसा, देखून सरकारी तशेंच पक्षीय पावंड्याचेर ज्यो हालचाली करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जाल्ल्यो दिसनात अशें विरोधकांनी लेगीत उलोवन दाखयलां। मोदी जी है तो मुमकिन है। गोंयचो आमचो स्वाभिमानाची लढाई आसा आनी ताका लागून ते जो निर्णय जालो तो निर्णय केंद्र सरकारान फाटी घेवचो। हेका लागून तो जे रिझोल्युशन घेतिल्ले ते रिझोल्युशनाची कॉपी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी आनी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्या पर्यंत ते रिझोल्युशन आमी पावप हे एक कन्क्लुजनाचेर आमी सगळे आयले। जो DPR सरकारान मंजूर केल्लो आसा तो इमिडिएटली विड्रॉ करचो जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येना, कारण सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा आनी त्यामुळे जो पर्यंत तो निर्णय येना तो पर्यंत तेचेर कसलीच एक्शन घेवपाक जायना। आमी ज्या तरेन काल आमच्या पार्टीच्या ऑफिस बेरर आनी पदाधिकाऱ्यांक जेन्ना आमी सांगली गोष्ट आनी तांकांय सांगिल्लें आसा ही विशय सगळे पर्यंत पावोवपाक जाय। येणाऱ्या दिसांनी आमी आमचे पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष त्यांच्या बरोबरूय मिटींग करप अशें ठरयल्लें आसा आनी सगळ्यांक अपील केल्लें आसा की सगळे ग्रामपंचायती ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच आसात, ज्या कॉर्पोरेशना भितर किंवा ज्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पॅनल आसात, अशा सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की लोकल बॉडीचे रिझोल्युशन घेयात आनी ते रिझोल्युशन अशें आसूं जाय की जे तांच्यांनी डिसिजन केंद्रान जे जल आयोगान घेतिल्लें आसा ते विड्रॉ करचें आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येपर्यंत कांय एक्शन करप ना अशा पद्दतीचें रिझोल्युशन सगळ्या पंचायत आनी म्युनिसिपालिटींनी घेवप अशें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा। आमी अशेंय सांगिल्लें आसा की पंतप्रधानान डायरेक्ट लेटरां जी आसात ही बरयात आनी कशा पद्दतीन गोंयचेर अन्याय जावपाक शकता ही बाजू आमची प्रायम मिनिस्टरा पर्यंत पावोवपाक जाय हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा। कांय जाणांक सांगिल्लें की ईमेल धाडात आनी हें सगळें करता आसतना आमी अशें म्हणलां की सबंद गोंयभर सिग्नेचर कॅम्पेनूय आमी सुरू करतले। त्या भागा भितर कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा की कशा पद्दतीन हो जो विशय आसा तो गोंयच्या दृश्टीन आमकां हानिकारक आसा आनी त्यामुळे ती सिग्नेचर कॅम्पेन घेवप अशें ठरयल्लें आसा। म्हादयच्या उदका वयल्यान कर्नाटका विशीं दर एका गोंयकारांच्या मनात तिडक आसा। म्हादयचें उदक कर्नाटक खंय व्हरपाक सोदता ते जाणून घेवपा खातीर कर्नाटकात गेल्ल्या आपाचो आमदार आनी कार्यकर्त्यांक कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदांतपणाचो अणभव आयलो। ह्या अधिकाऱ्यांनी आपाच्या फुडाऱ्यांक आडयले आनी तांचे कडेन वळखपत्राची मागणी केली। पळयात आपाचे पदाधिकारी आनी कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यां मदीं जाल्ले हे कोफुसांव।
हमारे कर्नाटक में हमारा आईडी पोस्ट है आप व्हाट इज मीन बाय दैट No, you have to identify yourself. You are a government official. Government official. आप सब लोग आईडी दिखाओ सर वन से अब गवर्नमेंट ऑफिशियल तुम लोग गोवा में नहीं आते हो, तुम बोले हमारे कर्नाटक में सर अकेले बात करो ये लोकल एमएलए अपना आईडी बताओ। नहीं यू शुड आयडेंटिफाय योरसेल्फ। गोंयकारांक आज जागे जावपाची गरज आहा। आमकां जेन्ना इरिगेशन डिपार्टमेंटान थंय 2-3 जाण ऑफिशियल आयले जे भाशेन ते उलोवपाक लागले, म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकाराक एक काळजांत गोंयकारपण म्हणटा तें हें कर्नाटका तुमी ते आमकां इतले अशें करून करपाक लागले की तुमी कोण, तुमकां कर्नाटका भास कळटा, आयडी कार्ड तेंगेली कर्नाटका लँग्वेजीन आशिल्ली, कित्याक आसपा नाका म्हणपाक लागलो कर्नाटका लँग्वेजीन? इतली एरोगेंटली ते बिहेव करताले, तांकां खबर नाशिल्ली आमी कोण ते थंय. जेन्ना एक सामान्य आम आदमी जरी तर थंय वयता आनी विजीट करता, जावं तो एक्टिविस्ट जावं NGO जावं कोणूय वयता आनी एक व्हिडिओ बी काडपाक जाता, यू मस्ट सी वॉट दे वील डू फॉर देम. ते आमकां आज नाकाशो करता आशिल्ले. जेन्ना तेंचे आमी सगळे एकठांय जावन जेन्ना आमी तांकां सांगले दॅट टायम दे अपॉलोजायज. जो मेरेन पेडणे विमानतळाचेर पेडणेच्या टॅक्सीकारांक टॅक्सी कावंटर दिना तो मेरेन पेडणेकारांचें आंदोलन चालू आसतलें अशी शिटकावणी पेडणेकारांनी सरकाराक दिल्या. दर एका पेडणेकारांच्या घरांत एक तरी चूल पेटची, तशेंच जांची जागा ह्या विमानतळा खातीर दिल्या तांकां कांय थळाव्यांक नोकरी मेळची अशी मागणी पेडणेकारांनी ह्या वेळार केल्या. सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगार सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगार सोडचे ना आमचो हक्क आमकां जाय आमचो हक्क आमकां जाय. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. आमी तिगूय सडन एक डिसिजन घेतला की आज जे मेरेन आमकां स्टँड एक येलो ब्लॅक टॅक्सी कावंटराचो स्टँड एक नोटिफाय करिना सरकारान, जे रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीचो जो तेंचो आसा ते मेरेन आमी हो दुसरो दीस आमचो आंदोलन जे मेरेन आमकां नोटिफाय करिना आमी कशेंच आडचे हलचे ना आनी हो कंटिन्यू उरतलो. जे मेरेन आमकां सरकारान सांगूंक जाय आमकां एक कावंटर दिवचो सगळ्यांनी, असो हक आमचो. पेडणे मोपा एअरपोर्टा खातीर टॅक्सी असोसिएशनचे जे आंदोलन चालू आसा त्या आंदोलनाचो आयज दुसरो दीस आयज टॅक्सीवाले हांगाच ह्या मैदानाचेर दिसता. काल मिटींग जाल्या जी कमिटी आसली तेंच्या वांगडा CMची जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी तेंचे जे पदाधिकारी आसले तेजून CMन एक एश्युरन्स दिला की तुमकां आमी गाडयो एक टॅक्सी येलो हेची की 60 दिता म्हणून, पण तुमकां वाडून वाडून एक 100 दिता अशें तेचें म्हणणें आसा. पण आयज पेडणेकारांची एक आशा पल्लवेक पावल्या की आयज जे जमनी गेल्यात त्या शेतकऱ्यांच्यो तांकां जेमार कंपनीन अजुनूय जॉब दिवंक ना आनी सरकार आयज खूब भाशेन तांकां मिटिंगे घेवन सुद्दां U-turn दिवपाचो प्रयत्न करता. अजूनय हे जे आमचे टॅक्सी असोसिएशनाचे जे मेंबर्स आसा, जे कोण भावी धंदो करपी जे यूथ आसा त्यांच्या मनात एक शंका आसा. ती शंका आमचो जो CM आसा बहुजन समाजाचो जो गोंयान एक आदर्शान ताका लोक पळयता ताणी ती अपेक्षा भंग करची न्हू ही म्हाजी मागणी आसा. ताणी प्रत्येक कुटुंबाची चूल बरी पेटतली हाचेर भर दिवपाचो, हे आंदोलन आणखी उग्र जावचें न्हू हाचेर तेंच्यांनी फोकस करपाचो. आनी हांव ज्या आमच्या स्थानीक आमदाराक प्रवीण आल्लेकाराकय सांगूंक सोदता की आमकां घेवन तूं प्रत्येक गांवांत पेडणेकारांक कितें जाय तें आपूण करतलो ही तूं आश्वासन दिला, तूं आमकांय दिवंक ना, ती देवाच्या थळान दिला, ती तूं पाळपाक जाय. आनी आयज पेडणेकाराच्या प्रत्येक घराची चूल पेटपाक जाय ही म्हाजी पेडण्यांतल्यान मागणी. पेडणेकारांक मोपा विमानतळाचेर खासा येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान पेडणेच्या टॅक्सीकारांक दिलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्या वांगडा थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार हाजीर आशिल्लो. सोमारा ह्याच टॅक्सी मालकांनी तांकां खासा कावंटर दिवचो म्हणून पेडण्या आंदोलन लेगीत केल्लें. आयच्या मिटिंगेक म्हज्या बरोबर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो, टुरिझम मिनिस्टर आसलो आनी पेडण्याचो MLA बाब आर्लेकर आसलो प्रवीण.
आणि आमचे सगळे पेडण्यातले सरपंच पंच सगळे आणि त्याच्याकडे टॅक्सी असोसिएशनाचे त्यांचे मेंबर्स हे सगळे आशिल्ले. इन डिटेलान त्यांच्याकडे डिस्कशन जालें आणि इन डिटेलान डिस्कशनान त्यांचो डिमांड एकूच आशिल्लो की तांकां पेडणेकारां खातीर खास स्टँड जाय. ओके, ते म्हणटाले येलो ब्लॅक स्टँड थंयसर दिवचो जेणे करून तो प्रीपेड टॅक्सी ज्या पद्दतीन प्रीपेड टॅक्सी चलता ती आणि ती दिल्या उपरांत आमकां थंयसर आमी आमची गोवा एप टॅक्सी गोवा मायल टॅक्सी ज्यो आसा पळय न्ही त्योय थंयसर चलच्यो आणि त्यांचो असो वेगळो स्टँड त्यांचो लिमिटेड नंबर एक ठरचो. हाज्या वयल्यान सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत आमी तांकां सांगलां पेडणेकारां खातीर जो तांकां जो स्टँड जायो तो स्टँड तेंच्यांनी टॅक्सी कडेन डिस्कस करचे, म्हणजे त्यांच्या एसोसिएशना मदीं डिस्कस करून तो नंबर जो आसा तो नंबर फ्रीज करपा खातीर तेंच्यांनी फाल्यां पर्यंत टायम मागला. तो कितल्यो टॅक्सी त्या स्टँडाच्या अंडर घालूं शकता ते आमकां ते सांगतले. तो नंबर ते फाल्यां दिता म्हणटाले, तो दिता आमी. मंगळारा मिरामार दर्यादेगेर भारतांतल्या पयल्या पप्पल फेस्टाचो प्री पप्पल फेस्ट हो इव्हेंट जालो. मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल हांणी समाज कल्याण मंत्री आनी हेरां वांगडा ई रिक्षा फ्लोटींग व्हिलाचे आनी भारताची पयली युनिफायड बीच क्रिकेट हांचे मिरामार दर्यादेगेचेर उक्तावण केलें. ह्या इव्हेंटा खातीर चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड गोंयांत 3 दिसां खातीर येवपाचे आसात. तशेंच फामाद गायक शंकर महादेवन हाणें आपली टीम परफॉर्मन्सा खातीर तयार केल्ली दिश्टी पडटा. ते स्वता दिव्यांगां खातीर फुकट परफॉर्मन्स करपाचे आसात. तशेंच ब्रँड एम्बेसिडर ऋत्विक कुमार ठाकूर हाणें शारिरीक अपंगत्व आशिल्ल्या मनशां खातीर खास तयार केल्ल्या व्हील चॅरीचेर दर्यांत जलतरणाचे अणभव घेतले. But somebody has to take this challenge and go forward and show it that they do deserve the respect, the dignity, and they do deserve the empowerment. We are trying to get them empowered socially, get them empowered economically, give them the best of the education, give them the placements also for all these areas, whether it is in sports, whether it is in entertainment, whether it is in education, whether to their placements, all these departments we shall try to give them justice. आणि त्याच्या खातीर आमचे एक भारताचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड मुद्दाम जावन 3 दिसां खातीर येवपाचे आसा. द पर्सन विथ म्हणजे ज्या हाजेर आसा ते तांकां हें खूब भावलें आनी ताणें सांगलें की गिव मी असाइनमेंट्स wherever it is, I will see to that I will do justice for all this, but I will stay here in Goa for 3 days. म्हणजे ताचे खातीर कायदे करपाक जाय, तांचेर कसलेच तरेचो अन्याय जावपाक जायना, तांकां सेफ्टी सेक्युरिटी दिवपाक जाय, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. एंड वी नीड टू सी द वेलफेअर ऑफ ऑल दिस कम्युनिटी एंड दिस सेगमेंट. Training all our Divyang students. Shankar Mahadevan will be performing with around 60 Divyang students from Goa. And this is not just for one day. He's been putting up efforts by his own without any single rupee. He has sent his team to Goa for a month. That I would say, Tumi Yobache, that it's not a request, it's an order, you can say. Please come and enjoy the water. You have to enjoy the water because there are around 70% of the wealthiest person have never went to the beach water. So it's a great opportunity.
मिरामार रोटरी क्लबान येरादारी खात्याच्या जोडपावलान मंत्री माविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी जाणट्या वाहन चालकां खातीर तांच्या गाडयेचेर ई स्टिकर लावपाक सुरवात केली. ज्या तरेन गाडी चलोवपाक शिकप्यां खातीर गाडयांचेर एल स्टिकर लायले गेले वता, त्याच तरेन जाणट्या वाहन चालकांच्या गाडयांचेर ई स्टिकर म्हटल्यार एल्डरली ड्रायव्हराचो स्टिकर लेगीत लावप गरजेचें आनी हो स्टिकर लावप सक्तीचो करपा खातीर यत्न करतलो अशें मंत्री माविन गुदिनोन ह्या वेळार सांगलें. My hearty congratulations to Rotary Club Miramar, led by Priti Seth and also Mr. Lucky, who is been behind this project. I think it is a fantastic program which they have launched, whereby you can see the sticker elderly driver. Just like we put L if a driver is learning, what is it? Give respect to that person because he is still learning if it is L. So don't go close to him or try to trouble him and block him and all that, those things what happen. Tomorrow when this E is seen, I want to make it in fact mandatory. I will see how I can get it officially inside, where elderly people putting this sticker will be respected by others. They will know somebody old is driving that car, so they will not go and honk and try to make him speed up and go and have an accident or all those sorts of things what happen. So this is going to create a new awareness on the roads for the sake of the elderly people, and it is elderly people who deserve respect because they are people full of wisdom, full of experience, and they have contributed their might already in doing so many things for society, for the nation. So it's time we recognize them even on the roads when they drive. This is what is the initiative. गोंयांतल्या सगळ्या हॉटेलांक आनी हेर रावपाच्या युनिटांक म्हयन्या प्रमाण तांच्या हॉटेलांत चॅक इन करपी पर्यटकांची म्हायती दिवपाचे निर्देश पर्यटन खात्यान दिलात. तशें करूंक ना जाल्यार 10,000 रुपयांचो दंड फारीक करचो पडटलो आनी नोंदणी प्रमाणपत्रांचें नूतनीकरण आडयतले. हॉटेलांचो वेवसाय चलोवपी दरेकल्यान फुडल्या म्हयन्याच्या 5व्या दिसा पयलीं म्हयन्याक हॉटेलांत रावपी पर्यटकांची म्हायती आशिल्ली आंकडेवारी सादर करची पडटली. अशी आंकडेवारी फकत इलेक्ट्रॉनीक पद्दतीन आनी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीन तयार केल्ल्या सॉफ्टवेअरा प्रमाण सादर करची अशें खात्यान स्पश्ट केलां. म्हादयाच्या उदकाच्या प्रश्नाचेर तोडगो काडून दिवपाक सोडून गोंयांत केंद्र सरकाराच्या म्हादय निर्णयाचेर राजकारण सुरू जालां. मनोज परबान विजय सरदेसायाचेर आरोप केला. आदी विजय सरदेसाय हेर पक्षांचेर तर आतां आपूण सुद्धा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर म्हादय विधानाक लागून खर टिका केल्या. आरजीचो मनोज परब विरोधी पक्षाचेर दुबाव व्यक्त करून लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप आपाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकरान केला. म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर हांव आनी हेर आदोगादांक एकठांय घेवन कॉस्ट ऑफ कायदेशीर सल्लो दिवपाक तयार आसा अशें अमित पालेकरान म्हटलां. गोंयचे जे 3 काँग्रेसचे आमदार आसा तांणी आमकां सांगलां की आमी बरोबर काम करया. आय एम नॉट डिस्प्युटींग or doubting their credentials as far as this aspect is concerned. You can ask these questions to them, what they have to say about it. We are willing to go with them. We are willing to go with anybody and everybody. आज आरजीचे स्टेटमेंट आयल्या, अरे बाबा एकठांय येवच्या पेक्षा तूं तुम्ही दुबाव कित्याक लोकां बद्दल क्रिएट करता. यू ओनली क्रिटिसायज. कोणाक घाटी म्हण, कोणा रस्त्या वयल्या लेबरांक मार. ते मनोज बाबाक म्हाका एक विचारान दिसता, तुका गोंयचें पडलां मरे, बरोबर या. Why can't you come together? Only sit there, make videos and criticize. That's what it's all about. RG करून कितें तें रेव्होल्युशन करपा जाय मरे, बरोबर या आमी. We have said that we will go together. You spearhead, we will come with you. Criticize, फक्त criticize. I am offering my services pro bono, free of cost. An entire team of my office for the government. पैसे नाका म्हाका तुमचे कडल्यान. आमचो हेल्प घे. आम्ही हाजेर स्टडी केले, आम्ही प्रॅक्टिकली स्टडी केले, आम्ही सगळ्यांक. इट्स इ क्वेश्चन टुडे इज वी हॅव टू गो टुगेदर. जेन्ना विजय सरदेसाय भाजपाच्या पक्षान आशिल्लो तेन्ना ताणें म्हादय वाचोवपा खातीर कांयच केल्लें ना आनी जेन्ना आतां तो भाजपान ना तेन्ना तो म्हादयाचो विशय घेवन राजकारण तापयता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष मनोज परब हाणें केला. विजय सरदेसाय गोंयच्या हेर विरोधी पक्षा भशेनूच म्हादय वाचोवपाची फक्त फकाणां म्हणटा, मात प्रत्यक्षांत कांयच करिना अशें मनोज परबान ह्या वेळार आरोप केल्या. आज विजय सरदेसाय फक्त सरकारान ना म्हणून तेजे कोण चलता.
पूण जेन्ना हो भितर आसलो तेन्ना हो 3.96 टीएमसी उदक दिवपाक तो रेडी आसा. 1 टीएमसी इक्वल टू ऑलमोस्ट 28,000 प्लस क्रोर्स लिटर्स ऑफ उदक. इतले उदक जर ते दिवपाक जर तो विक्री म्हणटालो जाल्यार हो विजय सरदेसाय तेन्ना बीजेपी वांगडा मेळून म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक रेडी जालो. जाल्यार हो विजय आयज कित्याक बोबो मारता आनी कित्याक कसले प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता आनी कित्याक बेश्टो हे करता माकडा वचून उडक्यो मारता. तेणी कोण करचे. जर तो भारत जोडो यात्राक जर काँग्रेसी वांगडा गेल्लो जाल्यार काँग्रेस हांगा बोबो मारून सांगता की हांगा आमी म्हादय आसा ती कर्नाटकाक व्हरतले म्हणून. जाल्यार हो तेच काँग्रेसी मेळून थंयसर भारत जोडो यात्रा कसली करता. ही सगळी सेटिंगां जाल्ल्या गोंय विकपाचे पॉलिटिकल नॅशनल पार्टी लेवलाचेर पॉलिटिकल जे पार्टीज आसा तांकां तेंच्यांनी बेनिफीट करपाची ही सगळी नाटकां जाल्ल्या. हितून बीजेपी काँग्रेस आप आणि गोवा फॉरवर्ड या गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट काय त्याचे अस्तित्व ना तेका खंयच्या तरी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचो हात धरून भारत जोडो हे सगळे तेका करचेच पडटले. सो तेका लागून ते सांगता तशें हो वागता. म्हणून तुम्ही पळयतात ऑपोजिशन लिडराच्या एका सुद्धा तो ऑपोजिशन लिडराक उलोवपाक दिना तो आपूण उलयता. सो हे सगळें थांबलेले आसा हे सेटिंग जाल्लें आहा. हेंच्यांनी कितले प्रेस कॉन्फरन्स घेवनी कितेंय करूनी ह्या काँग्रेसचो म्हादय जागोर जो आसा तो भायर काडपाक आमी तयार आसा. या काँग्रेसची ह्या विजय सरदेसाची नाटकां आसा ती भायर काडपाक आमी तयार आसा. आनी जी आम आदमी पार्टी रिसंटली जी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जाल्या तो आपलो बेनिफीट कसो कर्नाटकान पळयता ते भायर काडपाक आमी तयार आसा. आनी हे जर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेच्या कडेन 10% वोट्स आसा जेचे एक्झिस्टन्स गोंयच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा प्रत्येक गांवांत आसा ती पॉलिटिकल पार्टी ह्या म्हादयचो जो फायट आसा ती फायट फुडें व्हरपाक आमी रेडी आसा. म्हादय विशीं केंद्र जलशक्ती मंत्र्याची बेरेस्तारा हांव भेट घेवन ह्या विशीं उलोवप करतलो अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिला. येता ते 5 जानेवारीक न्यायालयांत म्हादयची केस येवपाची आसा. गोंय सरकाराची बाजू स्ट्रॉंग आसा अशें सुभाषान म्हटलां. म्हादयचो विशय आयचो आनी कालचो न्हय जाल्यार फाटल्या 30 वर्सां पयलींचो. ते खातीर हो विशय वेवस्थीत सुटावो करप म्हत्वाचें अशें मंत्र्यान म्हटलां. कोणी कसलें स्टेटमेंट काडूंक शकता पूण शेवटी आमची बिस्त आसा की केंद्र सरकार जेन्ना फाल्यां हांव आमचे WRD मिनिस्टर जे आसात पयलीं सेंट्रल वॉटर कमिशन जे आसा वॉटर कमिशन मिनिस्टर जे आसा पावर जे आसा तांकां मेळपाक फाल्यां हांव मध्य प्रदेशांत वता. परवां सकाळीं तांकां मेळप जातलें आनी आमची बाजू जी कितें आसा ती तांचे मुखार मांडटा हांव. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें आमची बाजू स्ट्रॉंग आसा आनी कोर्टाक ती नक्कीच धरतली ही आमकां खात्री आसा. 5 तारखे सुमार सुप्रीम कोर्टात केस येवपाची आसा किताब सगळे स्तराचे जितले स्तर आहा सगळे स्तराचे जितले प्रयत्न करता सगळे प्रयत्न करून बाट पडप. म्हादयचो विशय कालच्यान आजचो न्ही. म्हादयचो विजय जवळ 30 वर्सां पयलीं वेगळे विशय घेवन तो विशय चालूच आसा म्हादयचो. एखादी बंधारो हे करपाचो आनी कितें करपाचें सर्वे करपाचें हे निमित्यान सगळे विशय चालूच आसा. कालचोच विशय न्ही. उदका विशीं गोंय राज्य स्वयंपूर्ण जावचें ते खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात. फुडल्या 50 वर्सांची उदकाची गरज वळखून त्या नदरेन नियोजन सुरू केलां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. उदका स्रोत खात्या वतीन सुमार 18 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल मतदारसंघातल्या आमठाणी धरणाचेर रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन उबारतात. उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी दिवचलेचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हाजेरीत ह्या कामाची बुनयाद घाले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी आनी सरपंच पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. तर आमकां गोंयांत फुडल्या 50 वर्सांक उदक कितल्या मोठ्या प्रमाणात जाय हाचें प्लॅनिंग आमी आतां सुरवात केलां. आनी म्हणून तर अशा पद्दतीचे ल्हान डॅम आसतले किंवा प्रत्येक हातूंतल्यान म्हणजे पिरायेच्या बरोबर आमी वेवस्थीत रितीन आमकां त्या उदकाचो फ्लो कसो येतलो आनी इन फ्युचर म्हादयच्या बाबतीत जें उदक बऱ्याच जाणांचो गैरसमज आशिल्लो की म्हादयचें उदक जें आसा तें आमी वेस्ट करता म्हणून. म्हादयचें थेंबभर सुद्दां उदक जें आसा हें वेस्ट जायना आनी ताचो पुराय उपयोग गोंया खातीर गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमचो सैम राखपा खातीर सातत्यान जाता. आनी तोच फुडें व्हरपा खातीर आमी ऑलरेडी डिसायड केला की आमी कन्सल्टंटूय फुडलो अपॉयंट करता. इवन दो आमचें जें उदक वयल्यान पडटा तेजेर हायड्रो प्रोजेक्ट कशें करचे हाजेरूय बी आमी विचार सुरवात केला. जेणे करून इन फ्युचर विदीन द बेजीन जेका म्हणटा की म्हादयच्या हातूंतल्यान उदक व्हांवता आसतना
त्याच बेजिनान त्याचो बरो उपयोग करून हायड्रो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी कशी जनरेट जातली ताजोय विचार आमी सुरवात केल्लो आसा. ते लॉंग रन अशा पद्दतीन म्हणजे उदक आमी पिवंक वापरतात पण त्या उदका पासून लायट कशी जनरेट जातली ताजोय विचार चल्लेलो आसा. त्या खातीर गोंय राज्य उदकाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावचे म्हणून आमचो पुराय प्रयत्न आसा. आणि गोंय सगळ्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जाता आसतना आमी बाकीच्या फक्त म्हणजे डिपेंडंट रावचे न्ही त्याय बाबतीत स्वयंपूर्ण जावचे हाजे प्लॅनिंग ऑलरेडी आमच्या WRD डिपार्टमेंटात केला. म्हादेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर हाऊस कमिटी नेमची अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमदार विरेश बोरकारान सोमारा सर्वपक्षीय बसका जाल्या उपरांत मुखेलमंत्र्या कडेन केला. तशेंच ह्या हाऊस कमिटीच्या मजतीन म्हादेच्या विशयाचेर खोलायेन अभ्यास जावचो अशी मागणी केल्या. तशेंच म्हादेच्या विशयाचेर विधानसभेच्या येता त्या शियाळी अधिवेशनात श्वेतपत्रिका मांडपाची लेगीत रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षान मागणी केल्या. आणि आमचे जे रिप्रेझेंटेशन आसलें आमी थ्रू रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा थ्रू आमचे एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें आणि हें काल आमी तुमकां सांगलें. सो जे रिप्रेझेंटेशन आमी आमचे थोडे डिमांड्स घातलेले 2 डिमांड घातले आनी तितून आमी जे मेन डिमांड घातलेले ते म्हणजे पयलो डिमांड आसलो की एक हाऊस कमिटी नेमची म्हणून आनी तितून त्या हाऊस कमिटी थ्रू डीप एनालायज जावचे आनी स्टडी जावची डिटेल स्टडी जावची. आमचो जो म्हादेचो इश्यू आसा कारण कितें जाल्लें आसा आतां इतलीं वर्सां जाल्लीं 1980च्यान हो इश्यू चालूच आसा पण हेजी डिटेल स्टडी थरर स्टडी जाल्ली ना आनी ती MDWDT हेज्या थ्रू आमी हे एंटायरली आमचे जे एक्सपर्ट्स आसा तेंचे कडेन अंडरस्टँड जाले आनी तेंचे कडल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन घेवन आमी हे फुडें घातलें. दुसरो आमी पॉयंट घातलेलो तो व्हायट पेपर हेजेर म्हादे इश्यूचेर व्हायट पेपर टेबल जावचो फुडल्या जे मॉन्सून सेशन आसा हेजेर एंटायर स्टडी जावची आनी हो व्हायट पेपर टेबल जावचो फुडल्या मॉन्सून सेशनान हो टेबल जावचो म्हणून अंडर रूल 291 ह्या रुला अंडर आमी आमचो डिमांड घातलो. आमी हे मेमोरेंडम आमच्या स्पिकराक दिलें तशेंच आमचो CMाक दिलें तशेंच आमचे रिन्युएबल रिसोर्सीस आमचो पावर मिनिस्टर आसा तेका सबमीट केलें आमचो लॉ मिनिस्टर आसा तेका सबमीट केलें आनी ऑपरेशन लिडर जो आसा तेकाय हे जे आमचे रिप्रेझेंटेशन आसा ते आमी सबमीट केलें. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटिन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.